गाईज, गुड मॉर्निंग. तर 2 दीस पावस नाशिल्लो पूण आयज इतको पावस पडटा नाका जावपाचें अशें. आनी आयज नाका संडे सो आमी आयज खूब लेट उठली. खूब लेट म्हळ्यार 10 फक्त 10कूच उठले आमी. खूब लेट न्हू, आयतारचे लेटूच उठप न्हू. सो आनी न्हू 9 कितें तरी पावस पडपाक लागलो व्हडलो. सो आनी मागीर न्हीद लागली. अशें करून मागीर आमी 10 उठली आनी आयज रेस्ट करपाचो दीस संडे म्हणल्यार. आनी पावस अजुनूय पावसूच पडटा. व्हडलो पावस आनी वयल्यान थंडी बी जाता. हय. सो आमी आयज आमगे ब्रेकफास्टाक मम्मीन आमकां ब्रेकफास्टाक फोडणी फोव. पोहा, फेवरेट पोहा. सो आमी हे आतां खाता. आनी तुमी बी खंय वचपा आसा? भायर इतको पावस पडटा की खंय वचपाचें अशें नाका जालां. खंय वचपाचें प्लॅन केल्लें तें सुद्दां पळोवया आतां आमी कितें करतलीं तें. आमी अशीं खंय वचपाची बी आसली बट पावसाक नाका अशें दिसता. हय मदींच पडपाक लागलो. म्हाका दिसता आनी 2-3 दीस पावसूच ना म्हणून. पूण पावस अजुनूय आसा. यम लागता खूब. सो आमी तुमकां मेळटा आमचे पोहे फिनीश करून जातले. पावस पळय दाखयता भायर. परत पळय पावस. आज सुद्दां पावस येयलो. तो पडटा पळय आनी मोठो पडटा, कमी न्ही. हे गाईज, गुड इवनिंग. डायरेक्ट सकाळी आमी शूट घेतलेलो तर आतां डायरेक्ट इवनिंग जाली. आमी कांयच शूट करूना बिकॉज आमी कितें केलें, आमी कांय ना. आमी फक्त रेस्ट घेतले फक्त. आयतार म्हणटकीर आनी मागीर आनी सकाळी पावस पडलो पळय. आतां पळय कितकें वता आतां कांयच ना. सो आतां म्हळ्यार एक दीस रेस्ट करूया कित्याक कामार काय न्हिदपा बी मेळना. सो आमी हांगासर मातशी सांजची न्हिदली. आतां आमी बेश्टी पासयेक कशी येयल्या म्हळ्यार मम्मीच्या फ्रेंडागेरूच वयता तेच 5 मिनटां वाटेर. सो म्हळ्यार शूट करूया कित्याक उदकच्यान कांयच शूट करनाशिल्लें. आनी हांगा पळय सगळें उदक खबर ना. पावस मात ना, कडक वत आहा सामकें. उदक सकाळी येयलो तितको बेजार. खंय तरी वचपा प्लॅन केल्लो मागीर तो कॅन्सल जालो. सो आमचें शूटूय उरलें. सो आतां आमी पासयेक वयता. तुमी येया आमच्या वांगडा पासयेक. राव गे आमकां, मम्मी गेली. सगळें उदक पळय येयला. पायप फुटला खंय आनी सगळें उदक व्हांवलां. शेडो पळया तिगांचे आमचे. आतां बरें वत आसा पळय. रस्त्यार पावले पळय आमी आतां. 5 मिनटां. गाडयो येयल्या म्हणटकीर आनी कितें करा कॅमेरा घेवन. सो आमी हे पळय तेंगे पावली आनी तेंची न्हू फुलांची झाडां बी मस्त आसा. सो हय. सो तेंका दाखयता. गार्डनींग करपाक खूब आवड. सो तुमी गार्डनींग करता ती. हय. सो तुमकां आतां आमी दाखयता. तिंगे वेल मेंटेन गार्डन तें. सो तेणी न्ही पळय पणस काडून दवरलेले. तेंचे थंय पणस बी खूब आसा आनी तेन्नाच आमी मिन्स आमकां तो कॉलूच करपाचो आशिल्लो बट तेन्नाच आमी पावली. सो हे पळय पणस तुमी पळोवपाक शकता. पळोवपाक जाय आनी आसा खंय. तो तुमकां जाय जाल्यार काडुया म्हणटालो. पळोवया आतां. सो हे पळय तेंचें गार्डन वेल मेंटेन आसा सामकें. आनी तेणी पणसुलां काडल्या. सो ती खंय आमकांय बी दिवपाचीच आशिल्ली. इतक्यान आमी पावली आनी मम्मीन तेका सांगलें आतां आमी सालां खातीर सालां बी घालपा तेच्या खातीर पळोवया कितकी आनी आसा जाल्यार. तेंगे हे पळय निरपणस आहा जे की आमचे भरपूर फेवरेट. बट कितें जाता जाणां माकोड हांगासर धरना म्हणून प्रॉब्लम. बारीक आहा सद्या पळय. आतां न्हू आमी वयता हें काडपाक, पणस काडपाक सालां घालपा खातीर.
पणस पळोवपाक वयता आमी आतां. पणस हे पळय भरपूर आसा बट ते वयर आसा काडपाचे कशें तेच कळना तरी पूण पळोवया आतां कशें कितें काडटा ते. पणस हे पळय किल्लाकांतल्यान काडटा आनी सगळीं उलयतालीं तेच्या खातीर आवाज हांवें म्यूट केला आनी वॉयस ओवर करचो पडलो आतां. थोडे पिकल्याक थोडे वयर वयर आसा पळय ते बरे आसा आनी ते सकयल मातशें आसा ते पिकले आतां आनी एक पिकलेलो मम्मी वडय सांगला डायरेक्ट घरे पडटा ते पळोवया आतां कशें मेळटा ते. हे तन्ने पळय बरें आसा. या आनी पळय एक पिकलेले आशिल्ले सोमते सकयल पडोन घरे भायर. तेमी सगळे पणस सकयल उडयले बिकॉज आमी सालां घालतली म्हणून. पळोवया गाडी हाडपा पडटली दिसता इतकी जड पणसुलां कशी व्हरतली. आमी एक पिकून दवरुया. ते एक मम्मी पणसूल घेवन येता. बरे बोरणे मागीर मिठा घालता. कशी येयली आमी रॉंग येयली. ते नाल्यार फुकट मातयें पडटा इल्लें पिकून पिकून. पडटा हांगार. मस्त. दोरी मिटराचे जायना जोड सामकी. ते पणसुल्यांचेर जे पणसुले वयल्यान काडून ते फुटलेले पळय ते तेजेर पडले सो ते पळय आतां तेका धुवता आनी एक पणसूल इतली व्हरपाना आमी एक दोन व्हरत. इतका मागीर घरा कडेन काडपाक पाशियेंस ना काडून सगळीं सालां बी घालपाक एक पणसुलाचे कोता येता. सो इतके सगळे घरे तेंकाय बी आमी अर्दे निवळ बी करून दिले. मिन्स हे फक्त निवळ करून दिवना फक्त काडून दिले ते सगळी ती काडटली मागीर निवळ बी ती करतली आमगेरूय बी आमकां करपाक जाय. सो आमी आमची बायकूच घेवन येयली ते व्हरपा खातीर बिकॉज ते जड लागता आनी ऑलरेडी एक आमी हातीन व्हेल्ले बट ते जड लागपा लागले मागीर आमी गाडीत घेवन येयली आमगेली लागींच एक्चुली ते आमकां मिन्स आमचे. सो आमी आमगेर हाडल्या 4 पणस आमकां दिल्या आनी हे 4 पणस खबर ना इतको सोलता म्हळ्यार कितको टायम लागतलो तो. सो इतलो एक पणस आमी दिता आनी हे 4 पणसाचे आतां आमी सगळे पणसाची सालां घालतली. पळोवया कशें कितें ते एक मे बी भाकरी करपाक शकता. सो हेकाच आतां म्हाका दिसता 2-3 वरां वयतली सगळी निवळ बी करता म्हणल्यार. वाव कितको बरो ब्युटिफूल स्मॉल टायनी इल्लोसो बटरफ्लाय येयला आमच्या वांगडा. सो मम्मीन ऑलरेडी हेंचे भायरूच कापले आमी कित्याक भितर मागीर ते सगळो पाक जाता न्हू तेजे खातीर. हे आतां सगळें करतले आमी. हॅलो गायज तर पावली आमी घरा. हय आमी थंयच्यान तुमी पयल्या आसतलें गार्डन बी थंयचे आतां आमी आमगेर करपाचें सेम प्रोसिजर. सो तेंगे आमी तेंगेले फक्त पणस दितले. सो तेंगेले आमी फक्त ते पणस तितले काडून दिले आनी आतां आमकां आमचे सगळें करपाक आमचे पणस बारीक बारीक काडपाक जाय मागीर ते क्लीन करपाक जाय मागीर ते कटींग करपाक जाय मागीर सालां घालतली. सो आतां आमी करपाक बसता आनी मागीर तुमकां मेळटा. सो इतके सगळे आतां काडपाच्या निवळ करपाच्या 4 वटेन सगळे पणस जाल्या तरी अर्दो दवरला मागीर भाकरी बी काडपाक. पळोवया आतां हे सगळे फस्ट फिनीश करता आनी मागीर लास्ट सालां घालपाची तेजे खातीर मीठ बी जाय. सो ते मागीर दाखयता सालां आमी कशी घालता ती. आमी तिगाय जाणां पळय निवळ करपाक स्टार्ट केल्ले आनी डायरेक्टूच केल्ले मिन्स अशें सगळे वांगडाच निवळ बी करून एक हितून घालताले आमी आनी इतकें करपाक म्हणल्यार भरपूर बेजार न्हू तो. सो आमी टी व्ही बी ऑन केल्ली आनी आवाज कितें उलयताले ते सगळे म्यूट केल्ले. सो टी व्ही पळयता आमी ते सगळे
सगळें क्लीन करून बी काडलें. मम्मी आमकां ते मावे जे वयर आसता पळय पणसाचे मिन्स भितर कट करून आसता पळय ते मावे ताका म्हणटा वयले मावे त्यो माव आमकां मम्मी काडून दिताले आनी आमी दोगांय ते घरे काडटालीं नाल्यार बेगीन जावपा नाशिल्लें. एक कोण तरी ते करपाक जाय आशिल्लें. तो अशें करून आमी अर्दे मदीं मदीं खातालीं सुद्दां. सो म्हणल्यार मदीं मदीं ते स्वीट आशिल्लें. एक्चुली न्हू साला खातीर स्वीट आसपाक जायना, पिकपाक जायना ते, तशेंच अशें तन्ने आसपाक जाय, तळपाक येता तशें सुद्दां. बट हे सुद्दां ओके आशिल्लें, बट थोडे थोडे स्वीटशे आशिल्ले. सो ते आमी मदीं मदीं खातालीं बी. आनी मागीर अशें करून आमी तें केलें. वाज जालो अशें कामां कितें करपाक, बट अशें संडे बी म्हणटकीर करप. सो ते पळय. आनी अर्दे आमी एक पणस आय थिंक दवरला फाल्यां खातीर. तळे जाल्यार तळे एक मातसो तन्नो आशिल्लो आनी बाकीचे सगळे ते अशेंच आशिल्ले. मिन्स सामकें जाम अशें न्हू, 2-3 दिसांनी पिकपाक शकता तशें. सो पळयात तुमी आमी कशी कितें निवळ करता ती. सो हे पळय आमी आफ्टर कितके टायम लागलो की आमकां 1.5 वर 1 वरान अशें कितें तरी पळय. इतले सगळे आमी सोलून सगळे निवळ करून काडले. ते म्हणून टी व्ही पळयता पळयता आतां आनी मातशी 5-10 मिनटां रावतलीं आनी मागीर हेका अशें स्लायस करपाचें. स्लायस मिन्स बारीक करपाचें. मम्मी बी करता सगळे आतां हे गोरवांक बी घालपाची चार सगळी. सो साला करपा खातीर तेका पळय अशा प्रकारे कट करप आसता. म्हणजे हातीनूय करपाक शकता, एक तर आदोळी. आनी बेगीन जावपाक जाय म्हणून मशिना भशेन तुमी पळोवपाक शकता. मशिनाची इतली स्पीड भशेन सामकें फास्ट फास्ट करता. तूं म्हणटा एडिट केला, बट ना, हे मशिना भशेन हांगासर हात चलता बेगीन जावपा खातीर. आतां हांवूय बी जॉयन जातलें फक्त शूट करपा खातीर रावलें. सो मावशी बी जॉयन जात जाल्यार आमकां हें करपाक. सो हें आतां बेगीन बेगीन करून घेता. सो अशा प्रकारे पळय सगळें आमचें जालें. इतकें फास्ट मशीन कशें स्टार्ट जालें, आदोळीन बी कापलें आनी 15 मिनटां तें सगळें जालें. आतां हेजो मागीर फुडलो प्रोसिजर मिठान बी घालपाचो आसता. सो तो म्हणल्यार आतां आमी थोडे वेळ रावता आनी आतां आमी
सो घरांचे ते आमचे फोडी बी करून फोडी म्हणून कट करून जाले. हय आतां 5 मिनटां थोडे वेळ टायम रेस्ट करता आनी आतां आमी खाता पॅटीस अंडा पॅटीस जो आमकां आवडटा तो मावशेन आमकां हाडलेलो. सो आमी हो आतां खाता. आतां न्हू शेकाय बी मीठ लावन दवरप आसता बट ते मोटेलें मीठ बट आमचे मोटेलें मीठ ना सो ते फाल्यां घालतले. आतां हांकां फक्त मिठूच लावन दवरता तूं. हय इतू चपनाशी इतूच लावन दवरता आनी कांय फाल्यां मेळ घालता बरें मोठे मीठ. सो आमची ती सालां बी सगळी घालून जाली ऑल फाल्यां घालतले म्हणून मीठ नाशिल्लें. आनी आतां आमी जेवपाची तयारी करता तेजे खातीर आयज आमगे सुकें उदळ फीश आमगेलें तें जालें. आतां सुकें नुस्तें आमी भाजलां सो आमी जेवता आनी मागीर पळोवया आतां सद्या आमी जेवन घेता. तर आमचें न्ही जेवण बी जालें. हय आतां आमी फक्त हो व्लॉग एंड करपा खातीरूच येयल्या. हय आनी आयज संडे सो चड कांय करूच ना खंय वचना घरानूच आशिल्लीं. सो ह्या संडे फक्त घरानूच रेस्ट अशें केलें आमी आनी तो सोंपलो रोखडोच सो फाल्यांच्यान परत रुटीन आनी व्लॉग आमचो रोखडो सोंपलोय बी. सो संडे सोंपलो म्हणटा आमी. हय सो संडे आमचो रोखडो सोंपलोय बी. सो आतां आमी मेळुया नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन टेक केअर आनी बाय बाय.